33वी ज्युनियर नॅशनल अजिंक्य स्पर्धा 25 ते 28 नोव्हेंबर मजगती हरियाणा रोहतक हांगासर जावपाची आसा। त्या खातीर ज्युनियर अट्ट्या-पट्ट्या राष्ट्रीय अजिंक्यपद टीम जाहीर केली। आदले उपमुखेलमंत्री बाबू कवळेकरान ह्या टीमीक मेळून तांकां परबी भेटयली। RDX गोवा खातीर कुर्टीच्यान विदिता प्रभू। ज्युनियर नॅशनल चॅम्पियनशिप रोहतक आमची जाता आसा 25 ते 28 या दरम्यान। तर ह्या दरम्यान जात असताना आम्ही फाटल्या 10 दिवसात आम्ही एक कॅम्प घेतलेलो असा। याच ग्राउंडवरती सब ज्युनियर गर्ल्स आणि बॉयज यांचा कॅम्प झाला। आम्ही जेव्हा हो खेळ हो भारतीय खेळ जो असा मातीतलो खेळ असा एका प्रोत्साहन देण्यासाठी जे आमचे अध्यक्ष असत चंद्रकांत कवळेकर, आम्ही त्यांना प्रेमान बाबू कवळेकर म्हणतात, त्यांचं मोठं सहकार्य असा। ह्या मातीतसून म्हणजे रोपट्यापासून त्यांनी वर वृक्षापर्यंत वाढवलं ह्या खेळात। त्याचबरोबर आज यांच्यानी सांगितले जसे खेळाडूंका तसे अनेक क्षेत्रामध्ये चान्स मिळतात, तसेच आमच्या खेळाडू एक अमीर बेळी ह्यो नेपाळमध्ये जी साऊथ एशियन गेम चॅम्पियनशिप झाली आट्यापाट्या त्याच्यामध्ये त्यांनी रिप्रेझेंटेटिव्ह केलेली असा आणि गोवा सरकारने त्याचे सत्कार करून त्यांना 1 लाखाचे बक्षीस दिलेले असा। टीम जो आट्यापाट्याची असा ती 3 दिसां खातीर 33वा नॅशनल चॅम्पियनशिपच्या आट्यापाट्या जावपाची आसा रोहतक म्हळ्यार हरियाणा। हांगा आमच्यो दोनूय टिमी वचपाक सज्ज जाल्ले आसात, जे ज्युनियर बॉयज आनी गर्ल्स। आणि आज पर्यंत आमची एक आट्यापाट्याची भरीव कामगिरी जाल्ली आसा। आमची भाई कामगिरी आसा, नक्की सगळे दिवपाले आसा, जी सुरवातीपासूनच गेली अनेक वर्सां जे आट्यापाट्या ही गेम गोंयांत आसा आणि महाराष्ट्रीयन बेज गेम ही जेन्ना सुरवातीक आमी बाकीचे पारंपारीक जे खेळ आसात त्यामध्ये खो खो, कबड्डी आसतले, इतर सगळे खेळ आसात, क्रिकेट, फुटबॉल आसात, तातूंत भितरच आमी 2 गेमी तेन्ना इंट्रोड्यूस केल्ली। भाई खेळाडी आमचे फावंडर आसा पयलीं पासून। तातूंत एक म्हळ्यार आट्यापाट्या आनी दुसरें सपाट टाकाव। आनी सपाट टाकाव तशें अनेक कडेन आज आमी बरे उच्च पातळीचेर आसात। वर्ल्ड कप सुद्दां आमी एशियन वर्ल्ड कप सुद्दां घडोवन हाडपाचें आसा। त्याच आदाराचेर आमचे गोवा ज्या आट्यापाट्या टीम जी आसा ती सुद्दां आज भरीव कामगिरी करता। आयज ज्युनियरा भितर आमचे आयज गर्ल्स आनी बॉयज पार्टिसिपेट जावपाक रेडी आसात। ताजे भायर सब ज्युनियर जावं सिनियर सगळे टीम आमचे आसा आनी बरी कामगिरी इन 8 भितर म्हणजे आमी बरी क्वॉलिफाय जातात। 2nd प्लेस, 1st प्लेस, 3rd प्लेस आमी आनीक फावटी हें केल्लें आसा। आनी सगळें करता आसतना प्लेयर्स जे आसात तेंची कामगिरी आसा, टिचर्सांची बी तांकां तयार करपाक कोचांची कामगिरी आसात आनी त्याच बरोबर मॅनेजमेंट जे आसात ते टायम टू टायम तांकां घेवन बसले कारणांनी गेमीक उबारणी दिवपा खातीर आयज सगळ्यांनी काम केल्ले कारणांनी आयज ही गेमी भितर आयज आमकां खरें तरी भुरगीं प्लेयर म्हणून आमकां पळोवपाक मेळटा।